Ci vedi vorti, gremoti sodaryoto, reci katnya potlundata, आपला सत्ता नाडयता, पापातीता तांका Jesus somia sasna taun mo kertia mang taun sai batu sobuka serpon kertau namaskar satu angso istiasa समेते आम्ही एक सांची होंसोवर ताव का समका मेळ्ळा संजेच्या वेळा आम्ही सर हांगा सामके छनो हेस पुनशदान मरी मायक मान करो आणि तिच्या पुता संगता हो वेळ करचो ह्या वेळा आमच्या संगत आसल्या सम्या चेजूक आम्ही मान बघून नमस्कार करया आराधन करया वंदुया आणि आमचे जिवीत ताका समर्पित करूया आराधनाने वंदन करो जीवने आमचे समर्पित आराधनाने वंदन करो जीवने आमचे समर्पिता दुनियात वयर करून हालेलुया 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 हर गान दुका समय जजो वंदन दुका समय जजो महिमा दुका समय जजो आराधन दुका समय जजो नामान दुका समय जजो प्रणाम दुका समय जजो होसाना दुका समय जजो जय जय दुका समय जजो हालेलुया 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 सगळे आम्ही उबे रावया एक कडी बर आमचे दिश्ट या सम्यात इंकन सोव्या मोरी मायेचो वर्तो पुतो मोरी मायेच्या उदारी जल्मलो आमच्या जिवनांत एक जालो मोगळा सम्या तुका आमी अर्गानीत हांव तुका आमी वंदीत हांव तुजो अर्थ उपकार बावडटा हांव त्या जिविताचे देणे आमकां तुवें दिल्ल्या खातीर तुजे सांगात आमी आसा सगळे आमचे दिश्ट त्या सक्रामेंता वयर कंसोव्या सिसांनी जेजू वयर आपली दिश्ट कंसयल्ल्या वेळार
जेजू आपली इश्टाकी तांच्या बोटीर आसल्या वेळार पेद्रो आनी ताचे सीस कांयच मासली धरिनातल्या वेळार जेजू थंय हजर जाता आनी जेजू थंय हजर जाता आसतना वर्तें अजाप म्हणल्या पर्यंत थंय घडटा कित्याक पेद्रो कडेन जेजू विचारीन हांव येवंक घे म्हूण जाल्यार जेजू ताच्या बोटीर वेता थंय सुवार्ता प्रकट करता आनी उपरांत पेद्रोक म्हणटा घाल तुजी जाळ आनी पेद्रो वचून घालता ती जाळ आनी जायते मासल्यो ताच्या जाळान सांपडतात आनी ह्या वेळा पेद्रोन म्हण येते आसलें सोम्या आमच्या सांगातात राव तूं रावलो जाल्यार मस्त मासले मेळटा हर एका दिसा जायते बिजनेस करयत म्हण सांगत आसलें ना पेद्रो म्हणा लागलो हांव तूं म्हजे लागीं आसूंक हांव फावो न्ही सोम्या कित्याक हांव फातकी वळखून घेवया आमचें उणेपण वळखून घेवया आमचें तें आसलें थोडवडी हाम भाव सांग पुरो हांव जोडलो हांव तोडलें म्हणलें एक आमचें तें तो मानो भाव त्या देखून सोम्या लागीं आमी म्हणया सोम्या तुजो हांव मोग करतां वर्त तरान तुजो हांव मोग करतां तुज्या पांया तळ हांव आयलें आनी हांव आयलां हांव केदींच तुका सोडून वेसो ना सोम्या तूं म्हजे सांगता ना जाल्यार सुखी धाड सोम्या तूं म्हजे सांगता ना तर म्हाका जायतें उणेपण भोगता सोम्या एक घडी भर जेजू कडेन उलय एक घडी भर तुजे दिश्ट तेत्त सक्रामेंतान कंसय कितलेशा जाणांच्या जिवनान निरासपण भोगल्या वेळार कितलेशा जाणांच्या जिवनांत बरें जायनातल्या वेळार तांची दिश्ट तांणी कंसयली त्या जेजू वयर जायत्या जाणांची पिडा गूण जाली जायत्या जाणांक सकत लाभली आनी सिसांनी ताच्या मुखा म्हळ्यार दिश्ट गेल्ल्या वेटना आनी ताका उठोवन म्हळें आमी बुडोन आसाव केन्ना तांची दिश्ट सोम्या थंय गेली त्याच वेळा तांकां बादशावी मेळ्ळी सोम्यान वर्ते सागोराचे ते लार रावयलें तें आसलें वारें वादळ संपलें आनी नव्या जिवितांत ते जेजू सांगता एक जालें मगाचे भावन आनी भयणीन सगळे आमी बसया बसल्या कडेनच तुमची दिश्ट सोम्या थंय सरया तुजो हांव मोग करता सोम्या तुका हांव मार्गां दिता तुजी स्तुती करता तुजी सेवा करता सोम्या कित्याक तूं जावन आसाय म्हाका आदार दिवचो तुजो हांव मोग करता वै सोम्या तुजो आमी मोग करता ह्या मोगान सदांची ओगत रेखता तुज्या पांया तळार रावतलो जेजू तुजे वाटेर हांव चलतलो जेजू तुजे संगे हांव गायतलो जेजू हांव फाटी सरचो ना तुज्या पांया तळार रावतलो जेजू तुजे वाटेर हांव चलतलो जेजू तुजे संगे हांव गायतलो जेजू हांव फाटी सरचो ना वै सोम्या आमी फाटी सरचें नांव तुज्या मोगांत वै सोम्या आमी फाटी सरचें नांव तुका आर्गां दिवंक वै सोम्या आमी फाटी सरचें नांव तुजें नांव गावंक वै सोम्या आमी फाटी सरचें नांव तुजी पदवी आनी महिमा परगटक त्या पिडेस्तांक तुवें गूण केल्ल्या वेळार तुज्या बापाची आनी तुजी पदवी आनी महिमा परगट जाली त्या हारीगराक तुवें म्हळें उठ तुका हांव गूण करता आनी तूं गूण जालोय त्याच भारतीव्याक तुवें म्हळें तुका कितें जाय म्हाका दिश्ट जाय म्हणटना त्याच वेळार तुवें म्हळें घे ही दिश्ट
भारतीय जावं दी खोडकार जावं दी आरिकार जावं दी कोण सकडे पिडेता न्हू कोण जालें की ते सगळे तुका आर्गां जावन तुजो होपलाप करून तुका वर्त्या नांवान स्तुती करून तुजें गीत गावन उडी मान संतोशान गेले त्याच प्रमाणे आमच्या जिवनांत जायतें बरेंपण तुवें केलां जायतें बरेंपण आमकां दिलां आयच्या संजेच्या वेळा ह्या वर्त्या पुनशेतांत येवन तुका आराधन करचें तुका मेळचें तुजे कडेन उलोवचें तुका पळोवचें भाग्य तुवें आमकां दिलां ह्या खातीर आमी तुका आर्गां दिता तुका आर्गां दिता आर्गां दिता हाताने तुझ्या पाया तळा रावतलो जेजू तुझ्या तुझे वाटे हांव सोदतलो तुझे संगे तुझे संगी हांव गायतलो पाटी सरसोना सरसोना पाटी सरसोना तुझ्या पाया तळा रावतलो जेजू तुझे वाटे राव सोदतलो जेजू तुझे संगे हांव गायतलो जेजू पाटी सरसोना दोनी हात वयर करून हालेलुया हालेलो हालेलुया हालेलो हालेलुया जेजू हालेलो हालेलुया हालेलुया Hallelujah, 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 hallelujah. थोडा वेळ आमी घेवया मगाच्यान आमच्या जिवनांत कितें सगळी उणेपण आसा तें सगळी परतिकन दिवचो जेजू जायत्या जाणांचे आमचे आक्लास जायत्या जाणांचो आमचो विळाप हांव इतलें मागल्यार जेजू म्हाका दिना न्ही हांव इतलें पवित्रपण सांबाळटा इतलें मागणें करता इतलें रजार करता जाल्यार म्हाका हांवें मागलें सगळें मेळना न्ही मातेवचो अंजल 6 अध्याय 30वी ओळ आमकां सांगता पयलें सदां देवाचें राज आनी करा ताची खुशी आनी हेर सगळें तो तुमकां दितालो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 हेर सगळें तो तुमकां दितालो कित्याक बापाक कळीत आसा ताच्या भुरग्यांक कितें जायचें म्हण बापाच्या धैर्य तितू बरोवन घाला
एक विशेष येवजण हर एका भुरग्याक आनी तें विशेष येवजण सोम्यान आमकां दिलां. ताची खुशी जारी करच्याक ताच्या खुशे प्रमाणे आमचे मागणें आसा तर खंडीत जावन तो आमकां दिता. त्या खातीरच जुआंवचो अंजल 2रो अध्याय आमी पळयलें जाल्यार खाना शहरांत उणें पडिल्ल्या तेन्ना खाना शहरांत आसलें एक उणेंपण आनी जुदेवांच्या घरांनी काजरा माटवान कितेंय उणें जालें म्हळ्यार तांची मर्याद सगळी गेली आनी तें काजर एक फेल्योर म्हूण लेखतालें. आनी ह्या वेळार मोरी माहिती आसली जेजू आनी तेजे शिशी आसले तांकां आपोवणें आसलें. आमकां कळीत ना मोरी मायक आपोवणें आसलें पूण मोरी माहिती आसली. आनी ह्या वेळार मोरी माय त्या जाग्याक गेल्ली धावी गेली. कितें गी उणेंपण तें आसा म्हूण तिका कळ्ळें. कुटुंबां सांगता एक जाली आनी ती म्हणा लागली भियोवची गरज ना, भियेनाकात, म्हजो पूत आसा. म्हजो पूत आसतना तुमी भियोवची गरज ना. बरवसो दिलो. आज आमी बरवशाची यात्रिका ह्या संवसारांत देवाच्या वरच्या मोगांची गो पेसाडटा मात न्ही यात्रेकता. आनी अशें आसता मोरी माय म्हणा लागली भियेनाकात, म्हज्या पुता लागीं पळोवया कितें म्हणे तो करतालो. कित्याक हर एक लागीं बरें केल्लो म्हजो पूत तुमकांय बरें करतालो. आनी त्या देखून त्या सगळ्या कुटुंबा कडून ती गेली जेजू लागीं गेल्या तेन्ना जेजू पळोवन ती म्हणा लागली पुता हांकां दाखा सोरो उणो जाला. तुज्या जिवनांत कितें उणेंपण आसा सांग मोरयेक. तुज्या जिवनांत कितें उणेंपण बगताय सांग त्याच मोरयेक. त्या मोरयेच्या मजतीन तिच्या विणवणेन आपल्या पुता कडेन खंडीत जावन ती मागोवन दिताली. पूण देवाच्या खुशे प्रमाणे आमचे मागणें आसूंक जाय. म्हाका खुशी आयल्या बरी न्ही. म्हज्या जिवनाक कितें सकडी जाय त्या प्रमाणे न्ही, म्हज्या जिवनाक कितें बरें म्हणून म्हज्या बापाक कळीत आसा. तुमच्या बापाक कळीत आसा तुमी मागच्या आदींच म्हणटा समजू हांव. आनी अशें आसता मोरी माय विनंती करता, कालती जाता आनी आपल्या पुताक म्हणटा तांचें तें उणेंपण आसा. तुजें तें आसलें उणेंपण, तुजें तें आसली पिडा, तुजें तें आसल्यो समस्यो जावंक पुरो कुटुंबाच्यो, जावंक पुरो वैयक्तीक, जावंक पुरो सेस समरा, जावंक पुरो भुरग्यांक काम ना, जावंक पुरो भुरगे वायट वाटेंत आसात, जावंक पुरो घरांत बेबदेपण आसा, जावंक पुरो तुज्या कुडींत नानंतरचे विदवळी आसा. तुका बगता म्हज्या जिवनांत कितें सारकें ना, म्हाका ब्लॉक पडला, म्हाका बंदड आसा, म्हाका कितें जाता म्हण कळीत ना. जायत्या जाणांनी येवन म्हणचें आसा कितले इंटरव्यू जाल्यार काम मेळना, कित्याक मेळना म्हण म्हाका कांय कळीत ना. असले कसलेय समस्या तुज्या आसात खाणून आयलाय आनी आयलाय सांग जेजू सांग. जेजू म्हणटा हांव आसा, हांव आसतना भियोवची गरज ना. आनी त्या वेळार जेजू कडेन सांगतना तो म्हणा लागलो म्हजो वेळ येवं ना न्ही. पूण मोरी म्हणा लागली सी सांग, जो कितें सांगता त्या प्रमाणे तुमी करा. आज मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, सोमी कितें सांगता? सोमी म्हणटा तुमी म्हजो मोग करशा जाल्यार आनी म्हजे उपदेश पाळशा जाल्यार जें कितें तुमी मागतात तें हांव तुमकां दितालो. मार्काच्या वांजलान तो म्हणटा खंय दोग्यात एक म्हज्या नांवे मागतात, खंय दोग्यात एक म्हज्या नांवे बरवशान आसात. जी एक सासवाचें कण आपुरबाय तरान कशें वाडटा गे व्हडलें जड जावन, त्याच प्रमाणे तो बावाडटांत कितें सर मागताय तें तुमकां मेळटलें. त्या खातीर सोम्यान म्हणलें उतरां मागा आनी तुमी घेतल्यात, मागा आनी तुमकां मेळटलें. भियेनाकात मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आमच्या मोरये मायेच्या वर्त्या मोगान आमी हांगा आयल्या. हे 500 आपुरबाय तरान आमकां आदार दिता. ह्याच 500 आमी आसतना सोम्या सांगता आमी एक जावया, सोम्याच्या जिवनांत आमी भागीदार जावया. सोमी आमकां आपयता आनी म्हणटा हांव तुमच्या सांगता आसा, हांव तुमच्या सांगता आसतना भियोवची गरज ना. त्यात सोम्याच्या जिवनांत भागीदार जाल्ले आमी
सोम्याच्या जिवनांत एक जाल्ले आमी सदांच सोम्या सांगता एक जावन जिवंक अत्रेकचे आमी सोम्याक उलो मारया. आमकां जाय जालो आदार तो दिता, आमकां जाय जालें बरेंपण तो दिता, आमकां जाय जाली सवकासाय तो दिता. जेजू म्हाका आपयता. C25 हिम नंबर सोम्याची स्तुती C25. जेजू म्हाका आपयता, मोगान म्हाका पळयता, वेंगेन ताच्या तो घेता, पातकां म्हजें बक्षिता. जेजू म्हणटा आसतना व्हडा थाळ्यान जेजू म्हण आपव्या आनी त्या प्रमाणे जेजू सांगता एक जावया. जेजू म्हाका आपयता, मोगान म्हाका पळयता, वेगेन ताच्या तो घेता, पातकां म्हजी बक्षिता. जेजू म्हाका आपयता, जेजू म्हाका आपयता, मोगान म्हाका पळयता, वेगेन ताच्या तो घेता, पातकां म्हजी बक्षिता. जेजू म्हण आपव्या. जेजू 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 ओ जेजू, जेजू 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 म्हज्या जेजू, जेजू जेजू जेजू, जेजू जेजू जेजू. आनी येल्ले घोडा ताळ्यान जेजू 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 आमच्या जेजू, जेजू 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 बऱ्या जेजू, जेजू 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 मायपासी जेजू, जेजू जेजू जेजू. जिणेन कांगाल जाताना, जिणेन कांगाल जाताना, कधी दुखीन बुडताना, कधी दुखीन बुडताना, सोम्याक उलो मारताना, सोम्याक उलो मारताना, कांयच तूं म्हाका उणें करिनाय सोम्या, कांयच म्हाका उणें ना. जिणेन कांगाल जाताना, जिणेन कांगाल जाताना, कधी दोगे वडताना, सगळी तुजी कंदूक ताका दिवन सोड. सोम्याक उलो मारताना तुका तो आयकता, कांयच म्हाका उणें ना. तुज्या काळजाच्या गुड्यात जेजू म्हण आपय. जेजू 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 जेजू. सगळे आपय बघायचे न्हू, लोचे नाका आतां. जेजू जेजू जेजू, जेजू जेजू जेजू. परत एकबडे सगळे उणेपण भरती घालतो दिता. जेजू 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 तुझ्या काळजान तो बडयता. जेजू 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 तुझ्या काळजाचेर उक्तें कर. जेजू 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 तुका तो वेंगता. जेजू 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 म्हज्या पासत मेलाय तो, आमचे पासत मेलोय तो. आमचो बरो गवळी तो, आमचो बरो गवळी तो. सदांच म्हाका राखताय तो. गरज आमचो सोमेतो, गरज आमचो सोमेतो. आमच्या पासत सर्व पासत मेलाय तो, म्हजे पासत मेलोय तो. म्हजो बरो गवळी तो, म्हजो बरो गवळी तो. सदांच म्हाका राखताय तो,
सदांच म्हाका राखताय तो खरोच म्हजो सोमेतो खरोच म्हजो सोमेतो जेजू म्हणा पळोवया जेजू 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 परत एकदा पळोवया जेजू 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 तेंचं नाव पवित्र नाव तेंचं नाव व्हडा दरबाराचें नाव तेंचं नाव घरबाराचें नाव जेजू तें नाव तुज्या काळजान तुज्या जिबेर तुज्या तोंडान तुज्या वंडांनी सदांच गावचें नाव जावं दी सगळे आमी दिंबेर पडया मोगाच्या न्हू सक्रामेंताचे आशिर्वाद घेवंक आमी थाय जावया जेजू दिता तें आशिर्वाद बरोवन ओमतो झमापाचें सम्यान म्हणलें उतरां म्हजो संतोश तुमचे थंय परगट जावच्याक म्हजो संतोष भरपूर तरान तुमचे थंय वचच्याक म्हजो संतोष सोर आनी सोर वर्त्या मापान तुमी वांटून घेवच्याक हांवें तो तुमचे थंय वांटला तर तस करो संतोष आयच्या दिसा बरवेशाचे यात्रिका आमी कळमीत नासतना मागोवन त्याच वर्त्या दिरव्या लागीं धांवोन वचोन मोरी आमची माय जावन आसा एक वर्तें दिरवें येवकरीस जावन आसा आनी एक वर्तें दिरवें आनी त्याच प्रमाणे आमकां पवित्र आत्मो जावन आसा आनी एक वर्तें दिरवें त्या श्रेश्ठ दिरव्या सांगाता आमी मेळोन सोम्याचे आशिर्वाद घेवंक येद्या व्हडा सक्रामेंता म्हणलें गीत आमी गावया
हे देवा विचे सक्रामेता काल तुझ्या कष्ट मरणाचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय चड आनी चड करून आमचो वर्तो मोग करून आमकां तुज्या वर्त्या भेंगेंत घेतलाय वर्त्या दाबासान तुज्याच वर्त्या मायेची परब करूंक आमी हो संभ्रमाचरण करूंक तयाराय करता आसतना हर एका भुरग्यांक जाय जाली बरी भलायकी दी मोतीचें समाधान दी जिवितांत वर्तें म्हण बगो आमकां पावक जो जेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना Spiritan Boro, Aileu Vedom Somia, Hebalidan, Mandav Ponacha, Swadike Pota, Zamlya Vasun Tuka, Gimparada, Jesu Tujhe Jeva, Zerginche Pavitra, मोगेच्या भाव भयणीन आनी भोव मोगाच्या भुरग्यानो वर्तो स्वागत तुमकां मिसाच्या बलिदानाक देवाक अर्घां दिव्या देवाचो उपकार बावड्या चड आनी चड मापान देवान केले सर जापा खातीर आनी जर ताच्या आशिर्वादा खातीर आमी दिनवास म्हणून पवित्राच्या नांवे मिसाचें बलिदान माया मोगान आरंभ करुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो मोगाच्या भाव भयणीनो हेब्रवांक बरयल्ल्या पात्रांत आमी वाचता हर एक श्रेश्ठ याजकाक मनशा मदलो विंचून काडतात आनी मनशाच्या तर्फेन देवा हुजीर सेवा करूंक पातका खातीर काणिको आनी बलिदानां भेटोवंक नेमतात आज आमच्या नोवेनाचो 4थो दीस आयच्या दिसा खळनासतना मागणें करूंक सर्गींच्या दिर्व्यात येवशीन अत्रेगान सोमकोवची यात्रिकां म्हणलो संदेश आमी नियाळ करता आनी याजकां आनी धर्मिकां खातीर मागता खळनासतना मागणें करचें म्हणल्यार साम पाऊल आमकां सांगता सर उगडीत आनी देवाक अर्घां दिया पयशिल्ल्या कश्टांच्या जाग्यांनी सुवार्ता परगट करच्या याजकांक धर्मिकांक आनी लायिकांक तांच्या समर्पीत जिणयेक मरी आदर्श जावन दी तांचे खातीर ती तिच्या पुता जेजू लागीं विनंती करून दी म्हूण मागया सांगातास देव आपोवण्या खातीर मागया आमच्या याजकातावन धार्मिकतावन मेळिल्ली सेवा आमच्या भुरग्यां मार्फत हेरांक मेळून दी म्हूण मागया मोगाच्या भाव भयणीनो बोवा परबायतरान जेजून आमकां एक निदर्शन दिलां तो खंय गेलो रे ताणें ताच्या देवाचें उतर परगटलें आनी हाच्या द्वारे देवाचें उतर परगटून आमकां हर एकल्याक आपोवणें दिलां आनी आज प्रत्येक तरान ह्या नवनाच्या दिसा आमी सर याजकांक धर्मिकांक खंयच्या गांवांत ती आसूं दी खंय ती आसूं दी ताचो वावर ताणें आपरबायतरान करच्याक देवाच्या आशिर्वादा तांचेर आमी मागया चड आनी चड मापान देव तांकां बरी भलायकी दिवं दी
त्याचप्रमाणे पवित्र आत्म्याच्या वर्त्या देण्याने आणि पवित्र आत्म्याच्या वर्त्या फळांनी ती भरून दे. सदांच संपन्न बरी जावन तसो वर्तो संदेश हर एका भुरग्याक वांटूंक तांचे जिवीत ते रुपांतर करून दे म्हण आमी मागता आसतना समेच्या वर्त्या नांवान समेच्या बरेपणांत सदांचो वांटेली जावंक आमकां हर एक लागीं अवकाश आसा. तो अवकाश मागण्याद्वारे आमकां मेळ्ळो जावन आसा आनी वर्तें तिरवें जावन असो जेजू आनी ताची आवय मोरी आमी ती तांच्या लागीं सरता आसतना बरवशान आमी सदांच जियेवया. यात्रिका आमी ह्या संवसारांत पळयणारी जावन आसा. थोड्या दिसांचो वेळ आमकां मेळ्ळा तो बऱ्या तरान जियोंक देवान दिल्लें तें आपोवणें घेवया आनी आमी खरें पळयणारी जावन आसतना संवसारी लौकीक वस्तूंक आमी बुलोवन संवसारी लौकीक वस्तूच्या फाटल्यान पडोवन रक्त मासाच्या वंदवण्याद्वारे बापाचो करो मोग करिनातल्या देखून आमचें तें उणेपण आसा. तें उणेपण भरती करून दी देवा. आमकां तुज्या मोगांत भर. सदांच तुज्या मोगाची आपुरबायची भुरगीं कर म्हण आमी मागोवन आमचें उणेपण वळखून घेवया. मिसेच्या बलिदानान वर्त्या रितीर पात्र घेवंक आयतीं जावया आनी सांगाता आमी म्हणया हांव पातकी सर्पदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव सारोवन सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायटा धरून आनी बरें साणून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासून बगेन सदांच अवकार मरी सगळ्या देदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सरस्पर्धा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बगसून आमकां सजनाच्या जिविताक फावो.
एकटोच तू ईश्वर, एकटोच तू परमेश्वर. आमेन, आमेन, आमेन. खाकोळदारा देवा आमी बोवाळ सक्त बरगे तुजी देखून आयच्या दिसा तुज्या पुताच्या वयस उगडास काडटना तुज्या विनवण्यान आमच्या सत्कायन आमकां बळ दी म्हण आनी आमच्या खोटेपणांतले आमकां सुटाय म्हण तुज्या लागीं आमी विश्वासान मागता. आमी मागता तुज्या पुता जेजो क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे पवित्र आत्म्याच्यापणान जियेता आनी राजवट चलयता सस्नाच्या सस्ना. साम पावलून तेसेलोनिकांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. कळनासतना मागा सर्व गणितांनी देवाक अर्घ दिया. क्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत असलेल्या तुमचे तावन देवाक इतलेंच जाय. पवित्र आत्म्याचे वाटेर अडकळ घाली नाकात. प्रावादीक उतरांची बेपर्वा करी नाकात. त्या सगळ्यांची परीक्षा करून जाताच कितें बरें म्हूण दिसता तें सांबाळून धरा. खंयच्याय तराचें वायट जावं तें पयस करा. समाधान दिता तो देव तुमकां सर्व वाटांनी पवित्र करूं. स्वामी जेजू क्रिस्ताच्या येण्या वेळार तुमी सगळींच प्राण आत्मा आनी कूड निर्दोशी सांबाळ्ळें आसूं. जाणें तुमकां आपोवणें दिलां तो सदांच विश्वासी. तशें आसता हें तो करतलोच. देवाचें उतार हें. देवाचे उपकार.
वेस्पो तुमचे सोवे आसो Samata Parmane Jesu Christa Jesu Varta तुम्ही मागताना कापाट्यासारखे जायनाकात आपणाक मनशांनी पळोवच्या खातीर सिनागोगांनी आनी रस्त्याच्या कोणशांनी उबे रावन मागोवंक तांकां चड खुशी खरेंच हांव तुमकां सांगता तांकां तांचो प्रतिफळ येदोळूचो मेळोन जाला पूण तो मागताना तुज्या गुपीत कुळा भितर रीग दार दाम आनी थंय गुपीत आसा त्या तुज्या बापा लागीं माग आनी तुवें गुटान केल्लें पळयलो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो त्या शिवाय तुमी मागताना अनभवडटा बरें जायतें बडबड नाकात यथेश्ट म्हूण अन मागणी केल्यार देव ती आयकतलो म्हूण ते चिंतात तुमी तांचे बरें करिनाकात कित्याक आपणा लागीं मागच्या अदींच खंयच्या वस्तूंची तुमकां गरज आसा तें सगळें तुमचो बाप जाणा तर तुमी अशें मागा आमच्या बापा सर्गींच्या जशें सर्गी तशें भुमी पबी जावं तुजें नांव तुजें राज येव तुजी खुशी जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी जशें आमचे सुकलेले आमी बक्षी जावं तशें आमची पातकां बक्षी आमकां ताळ्ळें दवरिनाका आनी कोट्या जावन आमकां राख जर तुमी हेरांक तांचे गुन्यांव बक्षितात तर तुमच्या सर्गेचो बापूय तुमच्या गुन्यांव तुमकां बक्षितलो पूण हेरांक तुमी बक्षिनात जाल्यार तुमचो बापूय तुमचे गुन्यांव बक्षूंचो ना जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे मरियमाच्या वर्त्या मोगान हांगा जमल्या म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आनी भुरग्यांनो लगभग 1918 ह्या इश्वेंत एकलो फ्राद जायते मागोन आसलो कितें तो मागतालो तो कोणा खातीर मागनातलो ताका बरें जिवीत मेळोवन दी या म्हाका बरें एक फ्रायरी मेळोवन दी या म्हाका एक बरो जागो मेळोवन दी म्हाका बरो लोक मेळोवन दी म्हूण तो मागनातलो ताच्या बदलाक तो मागतालो जेजू तुजे 5 गाय म्हज्या कुडीर कंसय हर एका वेळा तेजे मागणें जावन आसलें कळमीत नासतना जेजू तुजे 5 गाय म्हज्या कुडीर कंसय आनी म्हाका त्या गायांची दूख बगोवंक पावो कर आमकां थोडे विशेश दिसता कित्याक म्हळ्यार आमी कोणी म्हाका दूख बगोवंक जाय म्हाका तुवें दिल्ली पिडा बगोवंक जाय म्हण आमी कोणूच सांगना आमी म्हणटा म्हाका तें जाय जेजू म्हाका हें जाय जेजू थोडे फावटी आमचें जिवन राजकीय व्यक्ती लागीं वेता आसतना म्हाका तें समाना हें समाना रोड समाना लायट समाना आनी आमचे चारंडी समाना आमकां एकच तेच प्रमाणे आमची जिणी थोडे फावटी तशी जाल्या पूण हो फ्राद तशें करिनासलो म्हणूंक लागलो म्हाका तुजें दूख बगोवंक जाय आनी तो जावन आसा सांत पाद्रे पियो आनी त्या प्रमाणे जेजून ताणें मागल्लें ताका दिलें एक दीस तो अशें मागोन आसतना त्याच्या कुडी वयर एक पडवो येवन बसलो अनुभव ताका जालो आनी सगळी ताची कूड रक्तान बुडली आनी तो थंयच पडलो आसलो ताच्या भाव फ्रादीनी ताका पळयलें व्हेलें नितळ केलें कुडांत ताका बसयलें ताच्या उपरांत ताच्या कुडीर ते गाय दिसोन आयले आनी अशें दिसोन येता आसतना तो भायर वता आसतना लोक ताका मेळोवंक हारयेरीन येतालो हें पळयतना थोड्यांक तितलें बरें दिसोंक ना ताणें चिंतलें हो इल्लो डुप्लिकेट बरें करना जायते पब्लिसिटी जायते प्रसिद्धपण आपणाक मेळच्या खातीर हेरां मुखार अशें करता कोण ना म्हणून ताच्या विरोध कंप्लेंट केलें जावन आसा फिर्याद व्हेली जावन आसा आनी फिर्याद केली वयर वॅटिकनान धाडलें एक पंगड 500 जाणांचो पंगड येवन पाद्रे पियो म्हणा लागलें तुजे आमी वैज्ञानीक तरान पळोवंक आसात हे गाय नीज जावं क्रिस्ताचे गियानीक आनी त्या वेळार तुवें कोणा मुखार वचून उलोवंक ना तुवें मीस हेरांक भेटोवंक ना तुवें कुमसारां आयकोंक ना तुका एक ल्हानशें कूड दितल्या त्या कुडांत तुवें बसोंक जाय पाद्रे पियो जायत म्हणा लागलो आनी गेलो आनी त्या कुडांत तो बसलो
घंटाघाटल्यान कुमसारा बसलो फ्राद एकसुरो कुडान बसलो थंय मिसाची भेटवणी ताका एकसुरी भेटोवंक आसली लोकांक मेळोवंक ताका नातलें म्हज्या भावान आनी भयणीलो लगभग 3 वर्सां 1-2 न्हय 3 वर्सां तो भितर बसलो आनी भितर बसून जाले उपरांत जे सगळे वैज्ञानीक संशोधन जाल्ले उपरांत तांकां कळोन आयलें हे गाय सोम्याचे पाद्रे पियोच्या कुडींत कंसल्ले त्या देखून ताणें ताका सुटका दिली आनी म्हणा लागले आमकां जायतो टायम लागलो तें संशोधन करूंक हाचे उपरांत तुका आमची कसलीय बंदड ना आनी तुका सुटका तुवें पयलेंच्या पर्यंत तुजें मिसांव काम करयत आनी पाद्रे पियो आसोन भायर आयलो देवाचें काम देवूच मुखारसून व्हरता म्हणा लागलो आनी त्या वेळार एकल्यान तेच्या लागीं घेवन विचारलें पाद्रे पियो कांयच चूक करिनासतना कांयच तुजें तेवन वायट पातक नातल्या वेळार ह्या मनशांनी तुका 3 वर्सां पिचार करून भितर दवरले न्ही तुका कितें भोगता म्हणटा आसतना पाद्रे पियो म्हणा लागलो इंग्लिशान भोव वापरबायतारान तें सांगलां द स्लॅप ऑफ माय मदर चर्च इज सो स्वीट I got plenty of time to be closer to the Lord. म्हज्या पवित्र सभेंत म्हाका दिल्लें तें तापड भोव रुचीक जावन आसा आनी ह्या वेळार देवा लागीं वचोंक देवा कडेन उलोवंक म्हजो संबंद देवा तें एक करूंक देवाचो व्हरतो अनुभव करूंक जायतो वेळ म्हाका मेळिल्लो जावन आसा म्हणा लागलो तो ताणें राग उसारूं ना शेणी उसारूं ना म्हाका अशें कितें अन्याय केलो म्हण ताणें सांगोना तो म्हणटा द स्लॅप ऑफ माय मदर चर्च इज सो स्वीट म्हज्या भावान आनी भयणीनो मागण्यांत आसल्या मनशाक कितेंच फरक पडना कोणी कितें केलें जाल्यार अपराध मारून दी ताका कोणाक मेळनाका मीस हेरांक भेटयनाका कमसार करिनाका म्हण ताका बंदड घाले जाल्यार तो अविधेय जावन हेरांत विरोध वचोंक ना विधेय जालो एक विधेय फ्राद ताणें सांगल्या प्रमाणे भितर गेलो आनी भितरूच बसलो उपरांत भायर आयल्या उपरांत ताचें मिसांव काम ताणें व्हरत्या दोडत्या मापान केल्लें जावन आसा त्या देखून पाद्रे पियो मीस भेटयता आसतना म्हाका न्हू हरी हरीनी म्हणलो लोक फुडल्या दिसा सांजेर येवनूच त्या इगर्च्या बोवारी न्हिदोन आसलो आनी पाद्रे पियो पंत्यार उठोन ताजे बागील काण लोकांक भितर घेतालो आनी लोकां खातीर मीस भेटयतालो आनी त्या मिसांत लोक जे तो पाद्रे पियो जेजूक उखल धरता आसतना कितलो वेळ धरतालो म्हण ताका कळीत नासलें आनी त्या वेळार ते ताका पळोवन रडताले फातक रडताले नितळ जाताले गूण जाताले पिडा गूण जाताली संकश्ट पयस वताले समस्या परिहार जाताले मागणें म्हळ्यार आमी फकत मागचें न्हय कळमीत नासतना मागणें करता केला जाल्यार आमीच मागण्याची जाता आनी तें आमी मरियमेच्या जिवितान पळयता मोरी माय विधेय जाली खालती जाली कशें पाद्रे पियो कितल्या पुरबायतना खालतेपणान विधेयपणान चियलो गी ताका सोम्यान व्हरतो गेलो मोरी माय त्याच बडव्याचो संदेश येता आसतना अपुरबायतरान घेता खालतेपणी घेता घाबरली वय पूण आश्वासन दिल्लें आसा पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन तुजो गर्भेस्त जातलें म्हणटा आसतना तिणें यस म्हणलें आसा विधेयपण कालतेपण म्हळ्यार तें ताचे उपरांत तिका भोव अपुरबायची जिणी सुकाळ जिणी मेळोंक ना मेळिल्लें ताणें खांटे खुंटे म्हणल्या बरी इजिप्ताक पलायन करूंक आसलें हांगा एलिझाबेथी सेवा करूंक आसली त्याच प्रमाणे जेजू त्या कुर्सार उमकळटना थंय रावोन त्याच आपल्या पुताक तरणाट्या पुताक कुर्सार मारता आसतना ती पळोवन आसली जाल्यार आपल्या देवाक विधेय जाली आनी त्या प्रमाणे मागण्याचो चिनो तिच्या काळजांत आसलो आज ह्या दोगा व्यक्ती जावन मरियमाय जावन आनी पाद्रे पियो जावन आमी कितें शिकोवंक आसा आमी मागण्यांत गुंडायक वचत जाय फकत आमी मागचें थोड्या वेळा मागचें आनी आमचें जिवीत सोडचें न्ही लौकीक जिवन आनी आत्मीक जिवन तें भोव अपुरबायतरान आमी ब्लेंड करूंक आसा ताची मिसळणी जावंक आसा आमचें जिवन कितें म्हळ्यार आमी पवित्रपणांत
मिसां जावं दी, आराधां जावं दी, रेतेर जावं दी, नव्यान जावं तांतू आसता हांव भायर गेलो उपरांत आमची जिणी दुसरी म्हण चिंता मगाच्या भावान आनी भयणीनो ना आत्मीकपण आमी हर एक कडेन जियोंक आसा तें जेजून आमकां दाखोवन दिलां. त्या खातीर बरोवशाची यात्रिका त्या वर्त्या दिरव्या सांगता आमी मुखार समताव तर सौम्या सांगता मोरये सांगता आमी एक जावन मुखार वचोंक आसा. तर 3 पॉयंट्स हांव तुमकां दिता. कितें तें 3 तरान आमी आमचे मागण्याचे जिवान गुंडायक व्हरयत आपुरबायचें करयत आनी तेन्ना बरोवशान समको जी यात्रिका आमी जातल्याव ना तर आमी आसल्या बरीत आसतल्या आमच्या थंय बरवसो उदेवन आसलो तो संपूर्ण तरान परजळीत जावच्याक आमी शकचे ना. पयल्यान पयलें जावन आसा इंग्लीश आमी म्हणटा हॅव रुट्स. पाळां आसा जाय. मागण्याचें बळ त्या पाळांत आमकां कळीत जाता. ही पाळां गुंडाय गेली जाल्यार बावडटांत ती बदलावण जातात. बावडटांत बदलावण जाता आसतना कितेंय येवं दी खंयचेय वारें वादळ येवं दी आमी भियोवचें ना म्हणलो एक जिनसो आमच्या थंय आसता. पाळां नासतना एक रूख जिवोंक शकना तो सुकता. तशेंच आमच्या थंय मागण्याचें बळ ना. मागणें आमी गुंडायक व्हरना तर सौम्यान म्हणलें उतरां जो 15 अध्याय 4 वळेंत ताणें म्हणलें आसा तुमी म्हजे थंय एक जावन रावल्यार यथेश्ट पळ दिवंक शकतल्यात. एक जावन रावना जाल्यार तुमी पळ दिवंक शकचे नात. म्हज्या विणें तुमी कितेंच करूंक शकनात. त्या देखून मागणें म्हणलें फकत रिसायटेशन न्ही. मागणें आमकां देवाच्या संबंदांत एक करूंक जाय. मागणें देवाचो अनुभव जोडूंक आमकां आदार दिता आनी तो अनुभव जोडल्या उपरांत आमी गुंडायक वचोंक आसा. जायत्या जाणांनी ह्या दिसान म्हणचे आसा हांव मागता फादर हांव ताचें मागणें आयकता फादर. सकाळीं फुलां मानतना हाचें मागणें आयकता फादर आनी उपरांत आयदनां धुतना ताचें आराधन आयकता फादर. एक विधी विधान खंयच्याय एका प्रिचरान जावंक बरो ह्या खंयच्याय मागण्याच्या मनशान तुमकां दिलां तें आयकून रावचें न्ही. तुजें जिवन मागण्याचें करचें. ताच्या फाटल्यानूच वचून ताचें आयकोंक तुका सांगोना. ताच्या बदलाक तूं तुजें मागण्याचें जिवीत फळां भरीत करून घे. तुजी पाळां रोंबय ना तर वारें येता आसतना रूख पडटलो. ह्या पाळां नांतर वत पडटना सुकी दाट जाताली. त्या देखून आमच्या थंय जायत्या जाणांक आमकां कश्ट येता आसतना आमकां कशें जिवोवचें म्हण कळीत जायना. मागणें जावन आसा मोगाचें एक बलिश्ट हातेर आमचें जिवीत बऱ्या तरान सांबाळूंक. ह्या मागण्याचें जिवीत म्हणटा आसतना जोशुआचो ग्रंथ 1 अध्याय 8वी वळ कितें म्हणटा पळया आनी बरें गंध आयका तुमच्या घरांनी गेल्ले उपरांत तुमकां जियोंक तें आदार जातालें. जोशुआ चॅप्टर 1 वर्स 8 धर्मशास्त्राचें पुस्तक सदांच तुज्या वोंटाचेर दवर. धर्मशास्त्राचें पुस्तक जावन आसा वो बायबल वो पोटली सदांच तुज्या वोंटाचेर दवर वाच आनी उपरांत तातूंत बरयलां तें तुवें सत्रायन पाळच्या खातीर दीस आनी रात तूं ताचें ध्यान कर. वाचचें मात न्हय. 3 चॅप्टर 4 चॅप्टर 5 चॅप्टर वाच. वाचल्यार ताचें ध्यान कर. एक ते एक वळ आमकां पावता तेन्ना तूं तुज्या सर कामांनी सुपळ जातलोय आनी तुका जैत लाभतलें. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो घरा गेल्या उपरांत जोशुआचो ग्रंथ चॅप्टर 1 वर्स 8 वाचा आनी तुमचें जिवन त्याच वर्त्या पाळांच्या गुंडायक रोमोदी ती तुमची मागण्याची पाळां तुमकां जाय जाल्यार फळ दिवंक शकतलीं. दुसरें जावन आसा सवर्ण बेंडचें फळ ती जाय तर आमी थोडे पांटे सवरी जाय. आमकां पिडा येतना कश्ट येतना देव शिक्षा दिता म्हूण आमी चिंता. देव आमकां सवर्ण बेंडता यथेश्ट मापाचें फळ दिवच्याक. भियेनाकात. तांचे जावन पळापळ घेवन धांवचें न्हय. ताची उतरवणी करूंक सोम्या सांगता शेताकात म्हणजे इफ यू हॅव डीप रूट्स यू विल बी एबल टू स्टँड फर्म. आनी त्या प्रमाणे जिवोवच्याक जेजून आमकां आपण दिलां. 11 जावन आसा नितळ निर्मळ रावचें. आमचें काळीज आमचें मन आमचें जिवीत निर्मळ दवरच्याक मोरी माय वर्ते एक एग्जाम्पल आमकां जावन आसा. एक निदर्शन जावन आसा. त्या मोरये सांगात आमी मागया आमचें जिवन
कळमीत नासतना मागचे मात नाही गुंडाळ्याच्या बावाटांत दिरवी पुंजोंक मात नाही असल्या दिरव्या सांगात आमचे पैण मुखारसून व्हरोन बरवशाचे यात्रिकांत सदांच जावच्याक आनी तो बरवसो आनी तो बावाट म्हज्या देवाच्या मोगांत तसो अनुभव करूंक आमकां शिकोवन दी आमेन. सरमी बेरव्या मोगाचे न्हू एका काळजाची आनी एका मनाची जावन सम्याक वर्त्या तरान आपणावंक तयार जाल्ले आमी आमची प्रार्थना देवा मुखार आतां उसारुया. सर्गेंच्या बापा पवित्र सभेचे वडील आमच्या पाप साहेबांक ह्या जाकांक आनी सर धार्मीक भाव भयण्यांक तुज्या मोगान भर. तुज्या पुता जेजून तांकां समर्पीत जिणयेक दिल्ले आपोवणे तिरसनेन जियोंक तांकां तुज्या मोगान भर म्हूण मागता. बापा आमचे प्रार्थना आयक. बापा आमचे प्रार्थना आयक. देव आपणा खातीर मागता. पिकावळ जायते पूण वावराडी थोडेस तुज्या पुता जेजूचे सुरवाता पारगाट करूंक युवकांक आनी युवतींक विंसून पिकाच्या शेतांत वावर करूंक धाड म्हूण मागता. बापा आमचे प्रार्थना आयक. कश्टाच्या जाग्यांनी सुरवाता पारगाट करूंक दोगदोनी बगच्या आमच्या याजकांक धार्मिकांक आनी लायिकांक खातीर मागता. तांचो मिसा वावर धैर्यान मुंदारून व्हरूंक मोरी तांकां प्रेरण जावं म्हूण मागता. बापा आमचे प्रार्थना आयक. आमच्या सर्व राजकीय आनी सामाजीक मुखेल्यांक तुवें दिल्ली जबाबदारी मोगाच्या स्पिरितान स्विकार करून लोकांच्या आनी राष्ट्राच्या उदरगते खातीर वावरूंक प्रेरण दी म्हूण मागता. बापा आमचे प्रार्थना आयक. आवर भूंय कापणी तशेंच हेर प्रकृतीक विकोपाक सांपडून कश्टतल्या आमच्या भाव भयणीक तांच्या आकांतांत कुमोक करचे बरें मोन आमचे थंय रस म्हूण मागता. बापा आमचे प्रार्थना आयक. क्रिस्त ह्या मिसाच्या बलिदानांत हाजर आसच्या आम्हा सर्वांक तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे खरे आनी विश्वासी शीस जावन तुजे राज ह्या संवसारांत स्थापीत करचे वावराडी कर म्हूण मागता. बापा आमचे प्रार्थना आयक. पिकाक जाय जाल्यार वावराडी देवा कडेन आमी मागया कित्याक तो मात धाडूंक शकता शिवाय दुसऱ्यांक कोणाकय साध्य ना. म्हजे वेळेन तुमी कितेंच करूंक शकनात तर सोम्या सांगात एक जावं जिवचे बाग ह्या सकाळांक धार्मिकांक आनी आमकां सर्वांक लाभल्लें आसता. हर एकल्याच्या जिवनांत चड आनी चड मापान तसो मोग करून तसो अनुभव करून ताचे वर्ते सुवार्ता प्रगट करूंक जाय जाल्यार सर बरेंपण आनी बरेंपण आमकां दाखय. आमकां तुज्या वर्त्या खुरपेन बर म्हूण आमी मागया. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे.
म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पददा त्या बापा मानतात असलें सामणो मागात. हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी आद्या पवित्रतेच्या देवाक सर्वेस्वर म्हणून घे. देवा आमच्या मोगाळ बापा तुज्या एकल्याच पुताच्या वयसो भक्तेन उगडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. ताचे तुज्या कृपेच्या आदारान आमी तुका मानतात असलें बलिदान सदांच जावंक निर्भिमण आमी नम्रतेन मागता. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पर आमच्या देवाक देन वासोया. सर्वेस्पर पवित्र बापा सर्पद आनी सस्नाच्या देवा सर कळे आनी सत्य आमी तुका देन वाचोवंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तो जानान सदरे मनशा कुळाचें रचन करता तेन्ना ताच्या रक्षणा खातीर तुज्या एकल्याच पुताक हांव कार्यमरेच्या उदारी धाडलोय आनी तुज्या गर्भे समोर आमकां नवो तारोक पाठयलोय. त्या संताच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीचो सदळबार निरंतर गायता तुझे मोखा. बापा करस तो पवित्र दोन सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कोडो आनी रगत. आपल्या सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पणची. तेच परिचवण जाता ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें ही तुमी समेस घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्ते कराराचें रगत पातकांचे बक्षाणे मेळच्या तुमच्या पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. But that's a good purge to ya. जीवन पोळावर मी तुमी आमकां सोडयलाय सोबिया. संवसाराच्या सर्वंतारा आमची सर्वोत्तर. बापा जेजूच्या मरणासणी पुन्हा जीवनपणास आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडा आनी सोडोवची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक
आनी तुजी सेवा करूं आमकां फाव केलें देखून आमी तुका देन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेला आमी समेजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, जेराल्ड आयझक आमच्या गोळीक बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवकार मरिये देवाचे माये सांगाती आनी तिचो पती भगेवन जुजे भगेवन धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सष्णाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना. सदांच भोव आपुरबायेची मायपासाची आनी नितळेची जिणी जिवंक सुम्यान दिल्लें ते प्रार्थना भक्तीन सांगता म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्ग जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळण्या पडोवं दिवं नाका कोण वायटांतले आमकां निवा. सर्वेस्परासर वायटांतले आमकां निवादय करून जिवितां संवस्कार आमकां दी. सर्गीच्या बाग आनी आमच्या सोडवणदाराचे जो क्रिस्त येणे परशान त्रेकतले आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर पातकांतले सुटे आनी सर आकांतांतले वाटय. सम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या दमनता म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुज्या खुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेत आनी राजवट चलयता आयज सस्नाच्या सस्नाक. क्षमेची शांती समाधान आनी माये मोग सदांच तुमचे सोवे आसो. माये मोगाचो संकेत जावन एकामेकाक शांती दियात. संसाराचे पाप काढलेले आमची काकुळट देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढलेले आमची काकुळट देवाचे संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी. ओ मोगाच्या भाव भयणीनो आनी भुरग्यांनो पळय आमचो स्वामी जेजू सदांच मागण्याद्वारे ताचे संगता वर्तो सम्मान जोडूंक ताचो अनुभव करूंक आनी तसो आमचे थंय सदांच जियेत आसतना बोवापुरबायची जिणी जिवंक आमकां आपोवणें दिता. हाचे जेवणाक आपयलेले आमी सर सुभागी. सोम्या तो म्हजे भितर येवचें म्हाका पवना पूण तुज्या कसवत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. जीवनाचे वेळी तुवें हुंडो मोडलोय तुज्याच त्या वासांतलो बदल्लोय कळसितलो दाकारो रगत जायचो गेलोय उपरांतची सांग पिळेवन दिलोय. जेजू मोगाळा
प्रार्थया. सर्गींच्या बापा तुझ्या पुताच्या वयचो उगडास काढून ह्या पवित्र जेवणात आम्ही वांटो घेतला आणि ताचेवर आमच्या सोडून दर जेजूच्या जिवान तुवें आमकां भरलाय. ओंकार मेळची ते घेवन आनी तिच्या आदारान त्याच जिवान दिसान दिसादीक भरून आमचे जिवीत तुवें सोडयलेल्या भुरग्यांचे मोगाचे जिवीत जावं आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो आणि सर पदवेदा देव बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. खऱ्या मागण्यान गुंडाय स्वभावार्थ आपणावन बरोवशेचे यात्रेका जावन समकोंक वचून आत क्रिस्ता शांतीन आणि मगान तुमकां धाडटा. भयणीनो, आज आमच्या नोवेनाचो 4थो दीस. आयच्या दिसा आमी कळनासतना मागणें करून सर्गींच्या दिव्या दिवशी अत्रेगान सोमकुंची यात्रिका म्हणलो विशय नियाळ केलो आनी याजक आनी धार्मिकां खातीर मागलें. आयच्या दिसा पवित्र साक्रामेंताचें आराधन चलोवन व्हरून पवित्र मिसाचें बलिदान भेटोवन जोगतो संदेश आमकां दिला. मानेदीक बाप रिचार्ड कॉट्रस कापुजीन कोडयाळ तावन ते आयल्यात. तुमकां आमच्या पिर्गस कुटुंबाच्या नांवी हांव देव बरें करूं म्हणटा. मोगाच्या न्हू, वेलंकनी साहेबिणेच्या मोगान तुमच्या काळजाच्या अत्रेक घेवन तुमचे विणवण घेवन ह्या पूर्ण शेताक तुमी आयल्यात. मोरी माय तुमच्या विणवणेचेर तुमच्या तेसवांचेर आपले आशिर्वाद घालून दी म्हणून हांव मागतां. आयच्या दिसाच्या नव्यानाक मुर्दम रावल्ली रोनाल्ड शांती शरण डिसोजा मस्कत, विन्सेंट पिरेरा कटपाडी, जेरोम सैंड्रा ब्रिट्टो एंड फैमिली माउंट रोसरी, एडवर्ड एंड वीणा सिक्वेरा एंड फैमिली दुबई, विवियन डिसिल्वा एंड फैमिली दुबई, इयन जोशुआ मस्करेनस माउंट रोसरी, कार्मिन डिसोजा कलमाडी, मैक्सिम आशा फर्नांडिस तोट्टाम, ऑस्टिन अश्विता फर्नांडिस तोट्टाम, सिप्रियन श्वेता पिंटो बारकूर, बर्टी ग्रेटा फर्नांडिस बारकूर, ब्रानेट बेनिटा फर्नांडिस बारकूर, स्वराज संदीप एंड मुनिशा तोट्टाम, विल्फ्रेड ग्रेटा कार्डोजा एंड फैमिली मणिपाल, विन्सेंट जैनेट डिसोजा माउंट रोसरी, शार्लेट पिंटो उडुपी, जॉयस्टन एंड सोनल लूविस उडुपी, ज्योति रोड्रिगस एंड फैमिली उद्यावर, प्रकाश लेविटा लोबो मैंगलूर, रवि डिसोजा बारकूर, किरण डिसोजा बारकूर, दीपक डिसोजा बारकूर, लीना डिसोजा केम्मण, सैनी सैनन डिलीमा उडुपी, विन्सेंट वास तोट्टम, रेनिटा डिसोजा मोडंकापु, जॉय ओलिविया सल्डाना पेरंपल्ली, एग्नेस लसरादो कलमाडी, जेडन एंड एलिन मार्टी शंकरपुरा, विक्टर एंड जस्ट्रिन एंड फैमिली लंडन, विक्टर मेंडन लंडन, मर्विन एंड जॉयल पिरेरा बॉम्बे, रोविन रोवित कैस्टिलिनो फांबूर, लूकस डिसोजा एंड फैमिली फांबूर, रेयन निक्सन एंड फैमिली मणिपाल, ऑलविन एंड बेबी अविला बसरूर, सारियल एबन रोड्रिगस आस्तान, मार्गरेट रोड्रिगस ब्रह्मावर, जॉयल कोरेया शिरवा, पाउल शैला डिसोजा पेरंपल्ली, तेरेजा डिसिल्वा एंड फैमिली ब्रह्मावर, अभिजीत पांडेश्वर सास्तान, बेनेडिक्टा मिनेजस माउंट रोसरी, सुमा गुरुनाथ कोटा, अल्विश एंड लेनोरा फर्नांडिस कलमाडी, रिकिता सल्डाना फांबूर. देखन दिंबी कलिया वेलंकनीचे माये तुझ्या भुरग्या पासून
तुझ्या भुरग्यां पासून विनंती कर. वेलंकानीचे माये तुझ्या भुरग्यां पासून विनंती कर. ये बो नितळी अंकारी बो गेबेवन त्रिंदादीन जेजूची बो निर्मळ आवय जावन ससन जावन तुका विंचून काडली. देव पुताक तूं गर्भी समोवच्या वेळी तुका बगल्या अदीक वर्त्या आनंदाचो उडास करूंक तूं म्हाका फावो कर. म्हज्या मागण्याच्या उर्बेन तसो आनंद परत्यान तुका दिवंक वा तो आनीकय चड वाडोवंक हांव भोव चड अत्रेकतां. हे दुखेस्तांचे भोव मोगाळी माये तुज्या आनंदाचो भक्तीन उडास करतल्यांक तुवें बसयला तो प्रत्येक आदार. ह्या म्हज्या गरजेन तूं म्हाका पाटयक. तुज्या देवपुताचे अपरमीत काकुळटीचेर पातयेवन आनी आमी मागिल्लें आमकां मेळटलें म्हणल्यार बसवणेचेर बरवसून आनी तुज्या बळवंत ससायाच्या आदारार बांदून भोव कालतेपणी हांव तुज्या लागीं परतां. ह्या म्हज्या गरजेन म्हजे पासत विनंती कर. देवाची बागेवन खुशी वय जाल्यार हांवें मागचे उपकार म्हाका मेळचे कर. न्हय तर म्हाका अदीक गरज अशे उपकार हांव तुजे लागीं परत करून मागतां. नोवेनाची ते सावां ह्या परी आसात. कामांत प्रमोशन मेळोवंक, बरी सैरीक मेळोवंक, हर्निया ऑपरेशन बऱ्यान जावंक, कॅन्सर पिडांक गूण जावंक, युरोपांत बरें काम मेळोवंक, भुरग्यांचें देणें लाबोवंक, कुटुंबान शांती समाधान लाबोवंक, रीण फारीक जावंक, दोळ्यांक दिश्ट पाटी मेळोवंक, माथ्याक जाल्लो घाय गूण जावंक, BP शुगर नॉर्मल येवंक, इंजिनियरिंगांत बरें काम मेळोवंक, कुटुंबांत शांती आनी समाधान लाबोवंक, हाता पांयां आनी बोटाचे फंगस गूण जावंक, गॅस्ट्रीक गूण जावंक, परिक्षेंत बरे मार्क्स मेळोवंक, घरांतलें कार्य बऱ्यान जावंक, उलोवणें सुडाल जावंक, स्वंत घर फावो जावंक, कांदूक गूण जावंक, केस सरचे रावंक, बिझनेस बरें जावंक, घुमटी दूख बरी जावंक, घरांतले लढाई झगडें उणें जावंक, बांदतेर बऱ्यान जावंक, बरें काम फावो तो सांबाळ मेळोवंक, जाग्याची केस बऱ्यान इत्यार्थ जावंक, पांयाक जाल्लो घाय वेगीं गूण जावंक, वायट इश्टागात सोडूंक, मायग्रेन गूण जावंक, घर जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोवंक, मास्टर्स डिग्री बऱ्यान संपोवंक, खातीची तशें रगतांतली एलर्जी गूण जावंक, घरांत मागण्याचें वातावरण येवंक, वायट उलोवणें सोडूंक, पांयाचें बोटां कातरलो तो गाय संपूर्ण गूण जावंक, घर सोडून गेल्लो दादलो वेगीं घरा पाटी येवंक, कामाचे इंटरव्यू पास जावंक, बोटीचें बिझनेस बरें जावंक, घराची RTC वेगळी मेळोवंक. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, ह्या तेसावांक आमची तेसावां मेळोवया आनी आमी सांगता आमच्या माये लागीं मागया. तुज्या मनाक हांवें करच्या ह्या नोवेना मारिफात तुज्या मध्यस्थिकेंतय म्हाका आसची वर्ती पातयेणी हांव खुशी व्हरतां. तुजो दैवीक पूत तुज्या कुशी आसतना ताणें तुज्या कथावीण काळजान पेटयला सैमावर्त्या मोगा आनी आनंदाच्या मनाक हांव तुज्या लागीं परतून मागतां. हे म्हज्या मागणें घे आनी ह्या खातीर हांव तुका म्हज्या काळजाचे अत्रेक भेटयतां. नमान बरये कुरपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पोळ तुज्या कुशीचें जेजो. नमान बरये कुरपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पोळ तुज्या कुशीचें जेजो. नमान बरये कुरपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पोळ तुज्या कुशीचें जेजो. ये देवाचे माये गे हे म्हजे प्रणाम. गब्रियल बडव्यान पयले फावटी वर्त्या मोगान आनी भक्तीन कुरपेन भरलेले म्हणल्यार प्रणामाक मेळोवन तुज्या सर्गीच्या आनंदाच्या कुरोवान सबार परजळीक मोतयां ते जावं दीत म्हूण हांव खुशी व्हरतां
आनी संवसाराची अंतपर्यंत ते परजळांत वाडोवन दीत म्हूण अत्रयता. हे दुखेस तांच्या बुजावणे देवाचो पूत मनीस जातना तुका बगल्या वर्त्या आनंदा खातीर हांव तुज्या लागीं परत येवन मागता. तुज्या पदवेदार मध्यस्थिके मार्फत जोड दी म्हूण हांवें तुज्या लागीं मागलो कृपा आनी उपकार ह्या खातीर हांव तुका भेटयतां. तुज्या मनाक येदोळ पर्यंत मनशांनी केल्ली सर बरीं कामां जेजूच्या मोवाळ काळजाच्या मोगान तुजें काळीज पेटयलें. ह्या मोगा पासत भोव खालतेपणी हांव तुज्या लागीं परत येवन मागतां. आयक म्हूण म्हजी खालती मागणी आनी जोड दी म्हूण हांवें मागचे उपकार. आमेन. चवथो दीस सांगाता मागया. हे भलायकेचे माये तूं आमच्या सडवंदराक जेजू क्रिस्ताची आवय जाल्ल्या खातीर तुज्या थंय आमी अभिमान भोगता. सगळ्या आमच्या काळजाच्या संतोशान आमी तुका वाखणटा. गाब्रियल बडव्यान तुका हाडिल्ल्या संदेशाचो भक्तीन आमी नियाळ करता. नमान बरये कृपेन भरलेले तुज्या खालतेपणा खातीर देवाची आवय जावच्या व्हडपणाक तुका उबारल्या. कृपेच्या देवान मनशा सैम घेतलें आनी तुजे उदेरी तो जियेलो. स्त्रियां भितर तूं सदैव देवाच्या कृपेन भरोवन देवा थंय आमी जिये सारकें कर म्हूण आमी तुज्या लागीं मागता. तुजें सारकें आमी जावच्या खातीर आनी पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी आमी भरच्या खातीर आमकां तूं नितळ आनी खालतें कर. भक्तीन सक्रामेंत सेवन देवा थंय एकवट जावंक आमी अत्रयता. हे आमचे सर्गींचे माय सदैव म्हूण आमी तुका उलो मारता. आनी आमच्या दैवीक मेस्त्रीक वेंगमान धरिल्ल्या तुज्या दुलोभ हातांनी आमकां तूं आशिर्वाद दी म्हूण आमी तुज्या लागीं परत येवन मागता. आमेन. सोम्याच्या नांवी आमचो आदार. सोम्या दयेन आयक म्हजें मागणें. सोमी तुमच्या सोवे आसो. प्रार्थुया. ये सोम्या कुडीच्या पिड्यान कोश्टोवच्या तुज्या साकरांचेर दिश्ट घाल आनी तुवें रसल्या आत्म्यांक सवकसाय दी. अशें कश्टा वरवीं तांची साल ताणें बदलून वेगीच तांकां तुज्या दयेन भलायकी मेळोवन दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. काकुलदार सोम्या बावडतांच्या बुजोणदारा तुजी मीत मेर नातलेल्या दायळाय लागी आमी मागता. दयेन भेट कर मुण्या ह्या तुज्या साकरांची जशी तुवें भेट केली सिमांच्या मांयची तांची तूं बिरमत पावये सोम्या. आनी आदले भलायकी तांकां पाटी मेळोवन तुज्या इगर्जेन ते तुका अर्गां दिवन दीत. जो जियेताय आनी रास करताय देव सशनाच्या सशनाक. सोमी जेजू क्रिस्त तुमच्या सवय आसूं तुमकां राखोंक. तुमच्या भितर आसूं तुमकां सांबाळूंक. तुमच्या मुखल्यान आसूं तुमकां वाट दाखोवंक. तुमच्या फाटल्यान आसूं तुमची जतन करूंक. तुमच्या वयर आसूं तुमकां आशिर्वाद दिवंक. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता जियेता आनी राज करता सशनाच्या सशनाक. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. संगीत यानाहान माहिती आमच्या तारोकाची लागी सर्यातीच्या मोगान वाटी आमकां भरवशाची. मुरव्या संगीत यानाहान माहिती आमच्या तारोकाची लागी सर्यातीच्या मोगान वाटी आमकां भरवशाची. देवते बाग मोरयेचे प्रसूत जावचे आपल्या देवा. आवय तरी आमकां रावचे सर्वेसांच्या देश जावं सोपच्या. मुरव्या संगीत दर्यान मान
माहिती आमच्या तारकाची लागी सर्या तिच्या मोगान वाढती आमकां परवशाची कुलोप सोबीत काट्या मोदलो शीतल स्वादीक कळंकीचे तैना कसलो रस्ना भितर विस्तारून बडव्या संगीत दर्यान मान माहिती आमच्या तारकाची लागी सर्या तिच्या मोगान वाढती आमकां परवशाची बडव्या संगीत दर्यान मान माहिती आमच्या तारकाची लागी सर्या तिच्या मोगान वाढती आमकां परवशाची मोगाळ पुत्रा सोबे आमकां मोरी आशीर्वाद दी आमकां जेसूच्या पवित्र काळजा भुरग्यांक तुज्या दी तुजे आशीर्वाद वेळांकनी साहेबिनी भगवान कुसाचे गुरवेन ह्यावर आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.